मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचें सोबें राव. तर हेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच फावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवूंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक. ह्या मिसाची इंतेसांवां काळजारी जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक भेटयता वेलिटो आनी मॅथली रॉड्रिगीस आगासाईन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता नातालिया मोरायस कोंकोली. सेल्वीन जल्मा दीस बरी भलायकी आनी मन लावन शिकप करूंक भेटयता मॅक्सिन रॉड्रिगीस आगासाईन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. Sorbes poran mukareya, taka din basuya, dotir koron amche taron, taka makaluya. Sorbes poran mukareya, taka din basuya, dotir koron amche taron, taka makaluya. Bakit pridum soglo sogsan, nacha hanggang nasan. Unsus porvat, kolkol dorje, tanes kulun hadya. Solves poram mukareya, taka din basuya. Dotir koron, amche taron, taka makaluya. Solves poram mukareya, taka din basuya. Dotir koron, amche taron, taka makaluya.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या मानेवंत आग्नेलाच्या 94 पुण्यतिथीच्या दिसाच्या दबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटल्या 9 दीस आमी आमच्या घराब्यांनी क्रिस्ताचें हाजीरपण अणभवूंक सोबार विशय घेवन नियाळ केला. आयच्या दिसा आमच्या समारंभाचो विशय आसा आमच्या घराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणे अणभवूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या गवळिकी वर्साच्या विशयाचेर आमच्या सांगातार राव हाचेर आदारून आमचो विशय घेतला. जी विनवणी ते एमाऊस वेतोल्या शिसांनी जेजूक केली तीच विनवणी सोम्या आमचे सोबे राव दर एक घराब्यान करूंक जाय. हे मागणे ओ विनवणी फलादीक जावंक घराब्यांतल्या दर एका वांगड्यान आपल्या दिसपट्ट्या जिवितान क्रिस्ताचें आसणे अणभवूंक गरज आसा. मानेवंत आग्नेलान क्रिस्ताचें आसणे आपल्या आवय बापाय आनी भयणी बाबा सांगाता अणभवलें. आतां आमी तशें करूंक तो आमकां प्रेरणा दिता. आमच्या सगल्या घराब्यांनी सुखांत आनी दुखांत बरें तशें वायटा वेळार क्रिस्ताच्या आसणे अणभवूंक नेरमी म्हूण ह्या पवित्र मिसान मागुया. मानेवंत आग्नेल आमचे खातीर विनंती कर. क्रिस्ताचे आसणे आमच्या घराब्यांत आसूंक चड म्हत्वाचें. चोरूय आमी जेजूक आमच्या कुटुंबांतलो मातसो भायर काडून दवरला जाल्यार ताका पोत्तून आमच्या घरांत हाडूंक आयज आमी मागतात. आमी चुकल्या जाल्यार जेजूक आमच्या घरांत मुक्की करूंक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसाणें मागया. आनी सगळी काकुतीक देवाचे काकुतीक उलो मारूंक आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia, Somia, kahagluhod ko, Krista, kahagluhod ko, Krista, kahagluhod ko. Somia, Somia, kahagluhod ko, Somia, kahagluhod ko. Mój mateva, o sohogi, ale shantek na żołnierza są zabry, sol bezpora teba, sol keczaraja, sol podwega teba baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka lehvasta, dusha tor volva pason. Amin tuka wakata,
Gesù Cristo, Bapacia e Gospoda, Soglia Deva, Deva Cishimi, Tu Sonsara Chepa Katai, Amchi Kaklutko, Tu Bapacia, Usmian Poznaj, Amchi Magnej, Aj Gurge, Kityak Poved, Radmia Sangati, Deva Pace Mojme, Jesu Krista, Eglos to Poved, Eglos to Vishmon, Eglos to Porvishmon. Amen. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, कुश्टा अडचणीक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. Amen. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. एफेसान जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोमया जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोमयाच्या त्याच बापाक वाकानुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गीचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुभामपणी देवयत आसा. संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोवे आमकां माये मोगान विचून काडली, पवित्र आनी पातकां मेकली. ताचे मुखार आसूं आमी ताचे दोळ्यालायन फांगता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवे आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीबोंता पुता सोवें उदार मोगाचें हें देणें फुकें आमकां फावो केलें. ताचें सोवें ताच्या रोगतान आमकां आतां मेकली सोडवून आमची पातकां बोगसून गेलीं. कितली व्हडती, कितली गिरेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिल्ली ताची दया, ताची प्रिती. ताचे बुद्धीक पार ना, शीम ना. थाव नासलोल्या ताच्या गिन्यान आपल्या कुशेचो गोठ ताणें आमकां उक्तो करून दिलो. आदीं फुडेंच बोलेपणान आपणें क्रिस्ता सोबे थारायलोली येवजून आमकां दाखोळ करून परगट केली. काला युगांचे संपादनेक क्रिस्ताक मस्तक करून स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलें ताचे सादी एकठांय करचें हीच ती ताची मोगा येवजण. आपणाचे खोशे प्रमाणे जो एकलोच सगळें येवजिता, जो एकलोच सगळें थारायता, ताणेंच आमकां जेजू सोवें आपली म्हणून आपल्या संवसारान निर्मून हाडली. ताची मोहिमा आमी किर्तूंक हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर बोरवाचो थेवलोली पोरजा रचून हाडची मोना ताणें आदींच आमकां नेमली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. तांणी केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान
जोयत व्हरूंक सोडवून दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवून पोरगोट केली. इस्रायेलाचे कुल्येतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवून पोरगोट केली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आकी प्रितूम घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. शुभ वर्तमानाक चुकले उबी रावया. Soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. Jezu tuži bajem, rostona, tuža papaši, amkavo. Jezu ponoči, vod pontu, tuži pranamka, životku. Soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इतले म्हणसर आपूण बेतल्या त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें बेताळ अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हटलें, आमचें शीं राव. तो सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांच्या संगाती रावंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उकडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखालो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हटलें, तो वाटेर आमचे कोडे उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओट आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमकां सांगलां आयज आमी 94 वर्सां समारंभात मान्योत आग्नेलाच्या मरणाची. आनीक आमी जी भक्तिवंत मान्योत आग्नेलाची एक विचार जायते पावट करतात. आमच्या आग्नेलाक आल्ताराचो मान केन्ना मेळटलो. आयजूच हांव कोणाक म्हणटालो, घडयेक फुडल्या वर्साक आमी भक्तिवंत आग्नेलाची परब मनयतली. आनी कशें जालें जाल्यार आमची सगळ्यांची कुशालकाय दुपेट जातली. पूण मान्योत आग्नेलाची कुशालकाय दुपेट केन्ना जातली? देवा मुखार ताचो मान वाडत केन्ना रावतलो? तो भाग्योत जावपाची आशा घेवन आसा काय? आमचेर नदर मारता तेन्ना तो कितें रावता काय? आमी आयज हांगा वाचतात तो विशय.
क्रिस्ताचे आसणे आमच्या घराब्यान आसूंक मान्योत आग्नेल आमकां नमुणो. ताचो आवडो इतलोच, देखूनच तो सगळे त्याग करतालो, देखूनच तो आपले जिवीत बापाक भेटयतालो, देखूनच तो काळजीदारपणान जेजूची परगटणी करतालो, देखूनच एक मेंढरो कसो तो कुमसो तरेन बसून लोकांची पातकां बोक्षितालो. हांवें आनीक तुवें देवाक अणभवूंक आनीक देवाचे आसरे आमच्या घराब्यान आनीक आमच्या जिवितान आसूंक. आनीक अशें केन्ना घडटलें, आमच्या कुटुंबान जेजू आसा हें आमकांच केन्ना दिसून येतलें. आनीक आमच्या कुटुंबान जेजू आसा म्हणून म्हज्या शेजाऱ्याक केन्ना कळटलें, गोवाय म्हज्यान केन्ना दिवंक जातली. आयचे शिव वर्तमान आमकां जबाब दिता. हे एमास वेतेल्या वाटे वयल्या शिसांची खबर आमी आयकल्या. घोडेक आख्खीच ती खबर आमी आयकूंक ना, पूण हे शीस जिविताची वाट एमास वेताले ती चलतना जेरुजालेम सोडून जंय दूख कश्ट त्रास खुरीस आसलो तें सोडून एमास वेताना तांचे बराबर जेजू आसलो. आनीक जेजूक आपल्या जिविताची काणी ते सांगताले. जिविताची वाट चलतना आमी आमच्या जिविताची काणी दिसा दिसपट्टी जेजूक सांगप चड गरजेचें. आमी घोडेक आमच्या जिविताची काणी जावं फोना वेल्यान, मोबायला वेल्यान, वॉट्सॅप मॅसेजींतल्यान, ईमेल धाडून, उलोवून, काळजांतले हुलास सोडून जायत्या जाणांक सांगतात. पूण जेजूक सांगतात काय? आमच्या जिविताची काणी, म्हजें जेरुजालेम, म्हजें कश्ट दूख खऱ्यांनीच हांव जेजू लागीं खतखत्यान सांगता काय? हांव जेजू लागीं उलयता होय? हो आमकां विचार आयज करुया. दुसरे सुवातेर ते वेता वेता तांच्या जिविताची काणी ते सांगता सांगता आपल्या जिवितान ते जेजूक अणभवतात. ते देवाचें उतर तांच्या काळजान भितर पडटा. ते जिविताचें उतर तांकां आड्डता. ते जिविताचें उतर तांकां एक भालो कसो रमता आनी तांचें काळीज भितरल्या भितर उलपता. देवाचें उतर आयकता तेन्ना, देवाचें उतर म्हज्या कानार सादोता तेन्ना म्हजें भितरल्या भितर कितें तरी उलपता काय? म्हज्याच भितर कितें केन्ना एक आवाज जाप जाता काय? म्हाका एक वाट दाखयता तें उतर, कितें तरी काडून उडयता, कितें तरी शिकयता, कितें तरी म्हाका सांगता काय? आनीक सांगता जाल्यार त्या उतराचें हांवें कितें केलां? हो दुसरो विचार आमच्या मनान घेवया. देवाचें उतर जिविताची वाट चलतना कितले पासून हांव आयकतां, कितले पासून समजूंक सोदतां, कितले काळ पासून म्हज्या काळजाक तें लावून घेता. हो दुसरो विचार. तिसरे सुवातेर जेन्ना जेजू म्हूण तांकां कळून येता, जेन्ना तांच्या जिवितांत तें आड्डता, जेन्ना कितें तरी तांकां भोगता, ते ताका सांगतात आमचेशी राव, तुजे बगर आमकां आनी कांयच नाका. आमी कितें तरी भोगलां, आमी कितें तरी अणभवलां, आमकां कितें तरी मेळ्ळां, आमकां आनी कांयच गरज नाशी दिसता. तूंच आमचेशी राव, तूंच आमच्या सांगाताक आमकां जाय, तूंच आमचे लागीं उलय, तूं आमचें आयक,
तूं आमच्या बराबर बस, तूं आमगे राव. असलो अणभव त्या दोगा मनशांचो जालो. कितली पासून हांव आनीक तूं दिम्मेर वचून सांगता, जेजू आमच्या घरांत तूंच जाय आमकां. आमच्या घरांत जाय त्यो वस्तू म्हाका दिसतात, जाय त्यो वालोराच्यो आनी जाय त्यो मोलाच्यो, जाय त्यो किंमतीच्यो वस्तू म्हज्या घरांत जाय तो लोक म्हाका दिसता, म्हजी इश्ट मित्र म्हाका जाय ते आसात. पूण जेजू म्हाका तूं चड मोलाचो. म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या घरान, म्हज्या जिवितान तूं म्हाका जाय. तूं म्हजेशी राव, तूं आमचेशी राव. आमच्या घरान तुका स्वात आसा, आमच्या घरान तुका वेळ आसा, आमच्या घरांत आमी तुजें आयकता, आमच्या घरान आमी तुका मान दिता, आमच्या घरान आमी तुका नमस्कार करता. तूं आमच्या घरान जाय. आनी चवथे सुवातेर असलो अणभव ह्या दोगा शिसाक मेवल्या उपरांत ते एमावस रावनात. जंय कश्ट ना, जंय तांकां प्रश्न ना, जंय तांकां पिडापीड ना, थंय ते रावनात. ते परतून जेरुसलेमाक वेतात, जंय पिडापीड आसा, जंय दूख आसा, जंय कश्ट आसा, जंय प्रश्न आसात, जंय मारामारी आसा, जंय कुर्सार केलायला तांच्या इश्टाक, थंय ते वेतात आनीक सांगतात, आमकां क्रिस्त मेळ्ळा. क्रिस्त आमचे लागीं उलयला आनी खऱ्यांनीच तो पुनर्जीवन जाला, आमकां नवें जिवीत दिलां. आयज आमी घरा वेतोली, आयज आमी परतून आमच्या प्रश्नान वेतोली, आयज आमी परतून आमच्या दुयेसान पिडेत वेतोली, आमच्या सदाच्या जिवितान वेतोली. आमचो अणभव म्हाका जेजू मेळ्ळा काय. आनीक मानवत आग्नेल आमकां तें करूंक आपयता. मानवत आग्नेल आमकां सांगता, तो जसो सदांच क्रिस्ताच्या हाताक धरून भोंवलो, क्रिस्ताक ताणें केन्नाच सोडूंक ना. तो आमकां आयज सांगता, क्रिस्ताच्या हाताक धरून भोंव. तो सदांच त्या देवाच्या उतराक पयलो जागो दितालो, आपूण आयकतालो, तें घेवन मागणें कोत्तालो, लोकांक शिकयतालो. तो म्हाका आनी तुका सांगता, तुज्या घराब्यान, तुज्या कुटुंबान देवाच्या उतराचो परजोड जावं दी, देवाच्या उतराचो शिवोर जावं दी. तिसरी सुवातेर ताणें सदांच जेजूक आपल्या जिवितान रावूंक आपयलो. ताचे बगर केन्नाच जियेलो ना. तो तुका आनीक म्हाका आयज तेंच सांगता. आनी चवथे सुवातेर आपल्याक मेळ्ळोल्या जेजूक दुसऱ्यांक सांगनासतना रावलो ना. अशें केलें जाल्यार हांव आनीक तूं जेजूचे गोवाय जातले. तेन्नाच म्हज्या कुटुंबान जेजूचें आसणें आसा हें आमकां कळटलें आनी दुसऱ्यांकूय कळटलें. मानवत आग्नेल खुशाल जातलो. तेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. भावार्थान आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोयेल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दोयेल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेब, फिलीप नेरी आमचा बिस्पा, पाद्री आनी सगळे धार्मिकां पासत तांचें जिवीत क्रिस्ताचें आसण्याचें संतोसान बरोवंक तांणी मोगान आनी संतोसान आपल्या खाल आसलेल्यांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फ्रांसीस पाप साहेबान 2023 वर्सा बिस्माची सिनोडाची परिशोध आपयल्या आनी ताचो विशय घेतला परिशोधीक शोभा एकचार
सो बागेलीपण आनी मिसांव सगळ्या देशांतल्या इगोर्जांनी एकवटान ह्या विशाल परिशोधीक खातीर एकवटान वावरूंक तयार जावंक आनी तिचो फोल आख्खे पवित्र सभेक मेळूंक देवाचे पोचे सांगाता वाद चलूंक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे देवाचे रास परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. आमच्या राजकी आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या अनदाक आनी पोरजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक आपणाक निवडून काडल्यात म्हणून जाणू जावंक आनी तांणी श्रेश्ठेचो सांबाळ करूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. संवसारांतली कोवीड वशाची पिडा सारकीच नपयत जावंक त्या वरवीं आमी सगळीं आदले परी आमचो वावर करूंक आमकां फावो जावंक तशेंच वैजांक नर्सींग आनी हॉस्पिटलांच्या वावुरप्यांक तांणी आपली परवा करिनासतना केलेले सेवे खातीर देवान तांकां आशिर्वादान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भोगतां पासत देवान आमकां सगल्यांक अदीक करून आमच्या घोराब्यांक आमच्या दिसपट्या जिवितान देवाचें आसने अनुभवूंक कृपा दिवंक आनी दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची शांतीची आनी संवस्थकायेचे गवाय आमी जाव म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. स्वर्गीच्या बापा, तूं आमच्या सांगाताक आसाय आनी तूं आमच्या बरोबर सदांच रावंक सोदताय हो आमचो विस्वास. आमकां कृपेन भर आमच्या जिवितान सदांच तुका जागो दिवंक. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Tuzo saiba amchi kalsan tukasai koshi opun de duka amchi kalsan upardo tuja moga kauneta amchi kalsan म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलय. सर्व विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोनवालायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी ओडवेक बिलकुल चडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देव दुताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povet, 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 dolberazzo, solves portu, solgari, sosar, bolja, tuja, poi boma, o sorgi, tu casai, solves poraci novi, jeta casoi. O sorgi, tu casoi, बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया Sumia Jesu, ami hodo kadam, ani hekase le pieta, det le paute, du voi bovang yusar, amin do she moron porgotam. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वांगडा आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरूत मेल्यान ते आमच्या बाबान भणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेळयल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखार मोडपळोवंक फावो कर आनी आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता हांव मुरे देवाचे माये संगाती तिच्या पती बागेवन जुसे बागेवन दौरदुतान सोल काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक Amen. सगळी बराबर आमी आमचे बापा म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो रायस आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तल्ल्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राज्योर चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्या भोवमेनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचे आमी क्रिस्त प्रसाद घेवन तुमचे मदेगोत येतले जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्यां घेतले उपरांत तुमच्यान बसून घेता हे भशेन कुमन्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें Deva utor mogan keta Deva utor modun wata Toshe sanka vavo sahli Yerideni watu name Sada bapa burgi tuji Sada kori babun sohli Sadam Bapa Burgi Tuji Sadam Kori Babun Sohli Mokamoto Sadam Isa Sota Gora Sota Gava Dumdomosle Beto Meso Uswadam Cha Chividaso Sada prepare sakshi divo Sada sorgar sodus tuzo Sada prepare sakshi divo Sada sorgar sodus tuzo Ukik lagun pidik lagun Babun rota dukik buru Sonia ami sonsar fulu Duka pusu kansa pusu Goshi vota pangruk nesu Morvo shachi bivli peto Goshi vota pangruk nesu Morvo shachi bivli peto
प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन घट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाच्या भोवमेनू तुमकां सगल्यांक मानेवूत आग्नेचो खुशाल बरीत दीस हांव दितां. व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. भवार्थान पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतला. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवला. ही मेवलेली कृपा घेवन तुमच्या गांव घरा सुरक्षीत तुमी पावची. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्नेलान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी हांवडे. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या कोश्टां त्रासान पिडीन तो आमकां पावता. आयज आयडा आनी गॅस्टन डिकॉस्टा मुंबयतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. हांव 6व्या म्हयन्याची गर्भेस आसली तेन्ना जायतीं कॉम्प्लिकेशन आनी ब्लिडींग सुरू जालीं. म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें. मिसकॅरेज जाताशी दिसतालें. असली परिस्थितीन आसली तेन्ना 6व्या म्हयन्यानूच एक भुरगो जल्मलो. भुरगो 650 ग्राम आसलो. भुरगो जल्मतूच तो वाचतलो म्हूण दोतोरांनी आशा सोडलेली. रोखडेंच भुरग्याक न्यूनेटल इंटेन्सीव केअर युनिटान व्हेलो. दोतोरांनी सांगलें भुरगो वाचचो ना म्हूण. त्रातामेताचो कांयच गूण मेळो नासलो. देखून दोतोरांनी आमकां सांगलें पयशे विबाड करिनाकात आनी मेडिकेशन बंद करूंक आमची परवानगी मागली. तेन्ना म्हजी भयणीन आमकां सांगलें नाकारात म्हूण. आपूण आनी तुमी मानेवोत आग्नेलाचे नोवेनाचे मागणें करुया. 3 म्हयने लेगून भुरग्याक NICU हातूनच आसलो. जायतीं कॉम्प्लिकेशनाक लागून जाय तो त्रातामेंत केलो. शेकी 3 म्हयन्या उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलो, सांगून आतां तुमी घरा ताचो सांबाळ करात म्हूण. आयज आमच्या भुरग्याक 9 वर्सां जालीं. भलायकेन बरो आसा. दोतोर लेगून अजाप जाले. आमकां तो मानेवोत आग्नेलाच्या मिलाग्रीचो भुरगो. ताका आमी नांव दिलां सालोम आग्नेलो डिकॉस्टा. आमी देवाक दिनवासता आनी मानेवोत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भोवमिनो हो भावार्थ आमच्या भावा भयणाचो तांच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनाय जायत्यो गरजो जायते आवडे आमची पिडागुडी घेवन ह्या जाग्यार आमी आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळूंक मागणी. ओगणीत काकुतीच्या देवा, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकार जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड परगोटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता. मागता. आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मोगाल भावमेनू, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवतात. घोडे पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन भावार्था आनी पिडिवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता.
ह्या आमच्या पिडेवून बाबा भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीर फोण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार दवरून तुका येवन भोव. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जयताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Agnella hapcha ishta anka tu salunaka ya porte sahata kada sorgar tam tu so aga ego yamche makishe o sapola chedene patrok de lache Bahane alom takabak mene Pahatrak melache Bahane alom takabak mene Agnella hapcha ishta anka tu salunaka Ya porte sahatab kada Sorgar tam tu so nada